मडगावचे एक गार्डनात पळयात लोक कशे पडल्यात ते। ह्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो गार्डनात खुलेआम ड्रग्स मारतना हे भुरग्यांचे टोळके, जोडप्यांचे चाळे आणि नाका नाका त्यो गजाली। ह्यो गजाली बंद करतले जाल्यार पालिकेक पडून गेल्ले ना, गार्डनात सेक्युरिटी गार्डूय ना। आतां जेन्ना इतले सांबाळून दवरले आहा जाल्यार आज आमकां दिश्टी पडटा हिंगा कित्याक प्रॉपर सेक्युरिटी गार्ड ना जाल्या कारणान पयलीं सदां थिंगा कसले तरेच्यो एक्टिविटीज चलता। तूं हे ड्रिंकींग म्हणनाका, अल्कोहल कन्जम्पशन म्हणनाका, ड्रग्स म्हणनाका, इवन एक सॉर्ट ऑफ इवन कॉल गर्ल्स पासून हांगा दिश्टी पडल्यार म्हणल्यार हरकत ना। इतली फॅमिलीक येवपा सारकें एक डिसएडवांटेज जाल्लें आसा हें सगळें थिंग चलता आसतना। आनी तेन्ना म्युन्सिपालिटीची ड्युटी की हें एक गार्डन सामकें मोस्ट इम्पॉर्टंट गार्डन आसा तें सांबाळपाक, प्रॉपर सेक्युरिटी गार्ड्स घालून टायम टू टायम हाजेर लक्ष घालपाक। पूण हें कित्याक जायना तें आमकां समजना। सेकंडली दुसरें हाफ जें आसा तें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हँड ओवर केल्लें आनी थंय बी तुमी पळयलें जाल्यार जे चिल्ड्रन्स एम्युजमेंट आयटम्स जे आसा, प्ले आयटम्स जे आसा ते 8 वर्स पयलीं 8-9 वर्स पयलीं सांगिल्लें की ते फायबराच घालताले म्हण ट्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। पूण आज पासून तसलेच पत्र्याचे आसा, तसलेच मोडिल्ले तोडिल्ले आसा, भुरग्यांक थिंग कांय खेळपाक सवलत ना। पालिके कडेन खंय दिसाचो गार्डनात दवरूंक सेक्युरिटी गार्ड ना। फुडले बसकेत खंय स्वता नगराध्यक्ष गार्डाचो थाराव घालतली। डे टाइम आमचे कडेन एक सेक्युरिटी ना। टायम एंड ओवर अगेन वी हॅव स्पोकन टू द पुलीस ऑल्सो, बट नाव आतां तुमच्या मुखारच हांवें परत फोन केला आनी तांकां ती एक गस्त घालपाक लायल्या। एंड एक्चुअली इट इज द जॉब ऑफ द पुलीस टू सी दॅट द मायग्रंट्स डू नॉट सीट देर। प्लस हांव आतां ह्या फाटी आमची जी पळय कावन्सील मिटींग जातली तेन्ना एक रेजोल्युशनूय घेतलें की आमी एक डे टायमूय बी आमचो सेक्युरिटी दवरचो जस्ट फॉर द गार्डन। पुलिसांच्या राज्याक तर हें कांयच ना। घडटा ते दिसा उजवाडेत दिसता आनी पुलीस पेट्रोलिंगाच्यो गजाली सांगतात। On that we are maintaining the patrolling in the garden. I have deployed my staff, LIB staff also, intelligence staff and my police station staff also to visit the garden. And if anything notice, I told them to take action on them. Past 5 days back also we have booked one person in possession of drugs. We have booked them under NDPS Act. And our patrolling and intelligence we are collecting at the time. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील।